खिंड वाठारात आसा आणि ह्या वाठारात पडलेले खड्डे आणि ह्या खड्ड्यायल्यान गाडयो चलयतना जो त्रास जाता तो त्रास सोंसपाक जायना। जायत्या वाठारांत जायत्या ठिकाणी रस्त्यांक खड्डे पडलेले आसा। फाटल्या कांय म्हयन्या पयलीं ह्या रस्त्या वयल्यान खोदकाम अंडरग्राउंड केबल घालपा खातीर लायट खात्यान रस्ते खणले, ताची दुरुस्ती व्यवस्थित जाली ना। ताचे परिणाम आयज सर्वसामान्य वाहन चालकांक ताचे भोगचे पडटा। सरकारान बेगोबेग ह्या रस्त्याची डागडुजी करून जे लोकांक त्रास जाता आणि खड्डे पडल्या त्या खड्ड्यात आयज मेरेन लोबर घालूंक ना किंवा कॉन्क्रीट करूंक ना। सरकारान आणि भौशीक बांदकाम खात्यान हाचेर लक्ष दिवचो। सध्या पर्यटन हंगाम सुरू जाला, त्या खातीर जायते वाहन चालक ह्या वाठारांतल्यान येता वता करीत आसात। सरकारान लक्ष दिवन हे रस्ते बेगोबेग दुरुस्त करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर।